मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या देशांत वेगवेगळे तरेचे मतदान आसता. जशें पंचायत लेवल, म्युनिसिपालिटी लेवल, नगरपालिका, राज्य, स्टेट आनी राष्ट्र. आनी ह्या इलेक्शनाक मतदानाक जायते उमेदवार उबे आसतात. जायत एक पक्षाची तिकेट घेवन वो असो इंडिपेंडंट. आनी म्हयन्या आदीं हे सगळे उमेदवार आमच्या घरांनी येतात व सभाक येतात आनी आपलें एके भाशेन उतरनामो व मॅनिफेस्टो सांगतात. ते म्हणटात, जर तुमी म्हाका निवडून गेल्यार हांव अशें इतले फायदे जातले. आमी सगळे ते आयकता आनी चिंतान विचार करून आमी आमचें मत दिता. आज शुभ वर्तमानान आमी देवचे एके भाशेन मिसवांचें घोशणापत्र जिजस मिशन स्टेटमेंट आमी आयकलां. ते जायते भाग आसात. थोड्या भागाचो आमी विचार करुया. जेजू म्हणटा, हांव आयलां गरीबांक बरी खबर दिवंक. गरीब कोण जायत? मी म्हणटा जो लोक दिसपडा ग्रास झोडूंक खूब थोकोस घेवंक ते गरीब. जेवचे काळार हे गरीब भितर जायते प्रकारच्या लोकांक वावुरतालेत. जशे अनाथ, ऑर्फन्स, अणवळखी स्ट्रेंजर्स, विधवा, विडोज, धोलडिरे, डेस्टिट्यूट्स. आनी जो लोक कसल्या प्रकारचे कश्टांत आसलो लोक ते म्हणटाले हे गरीब लोक. ज्या लोकांक देवाची गरज आसली, ज्या लोकांक दुसऱ्यांची गरज आसली, हे लोक गरीब म्हणटा. जेजू म्हणटा, तुमकां हांव बरी खबर दिवंक आयलां. कशी जाय ती बरी खबर? ती आमकां मेळटा मागीर. जेजू म्हणटा, सुभागीत तुमी गरीब, तुमकां स्वर्गीचें राज आसा मेळटलें. म्हणजे एक लोक देवाचेर विस्वास दवरून आपलें जिवीत सादतात, तांकां स्वर्गीचें राज्य मेळटलें. न्हय श्रीमंत लोकांक आपल्याचे विस्वास दवरून आपली गिरेस्तकाय आपल्या खातीर वापरतात तांकां न्हय, फक्त गरीबांक. दुसरें म्हणजे जो म्हणटा, जो लोक कसलेय पिडेत सांपडल्यात तांकां सोडवून मेळटली. कुड्डे, थोंटे, आड आसलोले, पातकी, मेल्ले, देंवचार आसलोले, ते सगल्यांक सोडवून मेळटली म्हूण जेजू म्हणटा. ही खबर जेजू दिता देवस्थानांत, सिनेगॉग मध्ये. तुमकां खबर आसतली की जर जुदो नागरिकांक एक सिनेगॉग देवस्थान आसलें आनी ह्या देवस्थानांत दर शेनवारा जुदे लोक एकठांय जातालेत आनी तांचो एक वडील आलेखाचें पुस्तक वाचतालेत आनी ताचें नियाळ करताले. सो जेजू ही खबर दिता देवस्थानांत. हो जावन आसलो जेजूचो मॅनिफेस्टो, मिसावांचो घोशणापत्र. आमचें घोशणापत्र कसलें जायत? आमी देवाचे सांदे, जेजू आमचो धोनी, आमी क्रिस्तांव. जर जेजू आमचो धोनी, आमचो देव, जर देवचें धोरणपत्र अशें आसतलें, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कसले पिडे सांपडल्यात तांकां बरें करूंक, तर आमचें एके भाशेन मॅनिफेस्टो विश्वाचें घोशणापत्र अशें जावंक जाय. नाजाल्यार आमी खरे क्रिस्तांव न्हय, फकत नांवान. देवान आमकां जायती धनां दिल्यात, सगळें दिल्यात. थोड्यांक जायते, थोडे उणी. ही दाणां आमी कशे तरेन वापरता? आमचे कुशळकाये खातीर दुसऱ्यांचे. आमच्या देशांत, आमच्या संस्थेंत जायते प्रकारचे लोक गरीब आसात. जायत न्हय आर्थीक गरीबकाय, पूण दुसरी जे लोक एक भाशेन दिसता कुडीर रावतात,
खाकलुतेक रावतात जायते लोक गरीब आसात तांकां आमी कसली सोडून दिता जायत खास आमी ह्याच्या दिसाक देवचे मिशन पुत्राचेर नियाळ करुया तशेंच आमचें कसली मिशन घोशणापत्र आसा ताचे विचार करुया देवचें मिसवाचें घोशणापत्र मिशन स्टेटमेंट आमचें जावंक आमी आज देवा लागीं मागुया.